तूं असो म्हणटा प्रायम मिनिस्टर आमचो चाववाला, तूं आतां बसवाला, तूं इलेक्शनाक बीन रावपाचो आहा? पळय कितें आसा, आयचे पळय राजकारणी आहा पळय न्हू, ते 3-3, 5-5 हजार कोवरान घालून लोकांच्या घरान वाडटात. आनी हांव बसवालो म्हणून जर व्हडल्या इलेक्शनाक रावलो न्हू जाल्यार म्हाजें कलेक्शन कशें आहा जाणा तूं, चड देव लोक म्हाका 10 रुपया हातीन दिता. 10 रुपया म्हाजे कडेन खूब आसता सांजचे रिपोर्टाचे, कळ्ळें न्हू. ते 10 रुपया घेवन तर हांव लोकांच्या दारान तर भोंवंक वचात न्हू जाल्यार लोक परते म्हाका 20-20 रुपयाची भीक घालतले आनी घरा कडेन वच म्हणटले, कळ्ळें. ताका लागून निवडणूक म्हणटरी आमच्या सारकिल्यांक न्हू आमी फक्त एक अवेरनेस करूंक शकता, लोकांक उलो मारूंक शकता हक्कान की बाबा तुमी तुमची सतसत विवेक बुद्धी जी आहा ती बऱ्या पैकी वापर करा तिचो. आनी आयज पळयता आमी, आयज कितले युवक आयज पळय नोकऱ्यो ना कांय ना. आयज GMCन हेल्थ सेक्टरान ज्यो नोकऱ्यो दिल्यो त्या दिसा, काल कोणी तरी म्हाका एक इन्सिडंट सांगलो की होमगार्ड कोणा ताका खंय नर्शीचे कॉल लेटर दिल्यो आनी तेणी कोणाक इंजेक्शन तोपला तो बाबडो ICU ना. म्हणटो विश्वजीत राणेन कोणाक डॉक्टराची सुद्दां पदवी दिली आसतली आयज, ती आतां इन्व्हेस्टिगेशन करचें पडटलें की कोणाक डॉक्टर बी केल्या काय म्हणून. फाटीं अनिल होबळे भारतीय जनता पार्टीचो उपाध्यक्ष अनिल होबळे डॉक्टर म्हणून आपूण पदवी घेवन भोंवतालो, ती आतां विश्वजीत राणेन दिल्या काय कोणी दिल्या पळय ती पळोवची पडटली. म्हणून अशें जे पळय एज्युकेशन सेक्टर आहा, मागीर नोकऱ्यो जॉब हे ते पळय तितून स्कॅमां पळय सगळीं चल्लेलीं आहा. ताका लागून हे भ्रश्ट राजकारण्यांक खंय तरी पयस दवरूंक जाय. आनी जे कोण मेरिटाचेर इवन एक 6 म्हयने राष्ट्रपती राजवट सुद्दां जर गोंयांत लागली न्हू जाल्यार चड आमच्या सारकिले जे पळय वेवसायीक आहा पळय हांकां चड सुशेग आसतलो. कारण हे जे पळय बंडलां मारता हे पळय भ्रश्टाचारी पळय लोक आहा हांकां खंय तरी एक 6 म्हयने ब्रेक दिवपाची खरी गरज आहा, अत्यंत गरज आहा. तुज्या वांगडा आतां कितके लोक आसतले? सपोज जर तुवें सांगलें कितें एक लोकांक सांगलें ताका मारूं नाका ताका मारूं नाका बरा मनशाक, पळय आमी आतां टॅक्सीवाले सगळे आमचे बसवाले बी सगळे आमी एका, आनी आजून पर्यंत आमी खंयच ठरोवंक ना की कोणाक कितें करपाचें. आमचें फक्त कोआप चालू आहा. आतां विड्रॉवल ज्या दिसा पळय जातलें कितें इवन पयर आतां तुका सांगचें म्हटल्यार मायकल लोबो सुद्दां पयर रिजायन जाला, तेचेर सुद्दां आमी खोशी ना. जेन्ना आझाद मैदानार आमी 15 दीस काडले, 15, 17, 18 दीस, त्या वेळाचेर आमी मायकल लोबोक प्रस्ताव दिल्लो की तूं त्या टायमार रिजायन जा, तुका तर आमचें पडलेलें आहा, तूं त्या वेळाचेर रिजायन जा आनी तुका आमी सपोर्ट करता, तूं आमचो लिडर. कोस्टल बेल्टान 5-6 उमेदवार आमी दवरुया, आमी तुज्या फाटल्यान रावता वावुरता राती आनी ते निवडून हाडुया म्हणून. पूण मायकल लोबोन तेन्ना आमकां दाद दिली ना. पूण आतां तो रिजायन जालो. आतां कित्याक रिजायन जालो? कलंगूटच्या टॅक्सीवाल्यांनी सगळ्या एकान एक ताका सांगला की आमी BJPक वोट मारचे ना, आमी BJPक वोट मारचे ना म्हणून सांगला. तेन्ना तो आपले सोयीक लागून खंय तरी रिजायन जालो. आनी तो कोण BJPक जॉयन जाला काल गुरुदास शिरोडकर म्हणून कोण तरी, तो सुसायड करपाक गेला. तो इंडिपेंडंट तरी रावलेलो न्हू जाल्यार म्हाका दिसता 2-4 हजार मतां काडटलो किंवा निवडून येवंक शकतालो. ताका आवड्याक खंयची दुर्बुद्धी सुचली कळना, तो ते BJPक जॉयन जावन आयज सुसायड करपाक स्वताची गेला.